Job chapter 42 verse 2. तू सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. Matthew chapter 14 verse 12 and 13. ही खबर ऐकतच जेजू थंयसर भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एका वरा विंगडच वते गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वटेन हरिहरींनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतच ताचे काळीज कळवळ्ळे आनी तांच्या पिडेस्ताक ताणें गूण केली. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्याचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 10 verse 17. सरेस्परा दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बोल दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 12 verse 5. जुलूम भोगतल्या निराधाऱ्यां खातीर हास्कार सुस्कार चडतल्या दुबळ्या खातीर हांव आतां उरतलो म्हणटा सरेस्पोर, ती अत्रेकता ते तारण हांव तांकां दितलो. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक, दुर्बळ्याक आनी आदार नातलेल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 72 verse 13. दुबळ्या धाकट्याची तो दया करतलो, दळदिराचो जीव तो सांबाळतलो. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. Psalm chapter 60 verse 5. तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळचे खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सडवण कर आनी आमकां जाप दी. Psalm chapter 2 verse 8. मुझे लगी माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकांशेक तुज्या अधीन करता. Isaiah chapter 54 verse 13. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सरेस्पोर शिकयतलो आनी शांतीची बर्ती तांकां बगूंक मेळटली. Wisdom chapter 16 verse 12. कित्याक कसलो सालो पलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना, बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सरेस्पोरा तांकां बरी केली. Joshua chapter 1 verse 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक सोगसो ना. जशें हांव मोइजे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. Joshua chapter 3 verse 7. सरेस्परान जोशवाक म्हळें, आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जशें हांव मोइजे सवें आसलो तशें तुजेय सवें आसतलो म्हूण सकड वळखून घेतलो. Mark chapter 9 verse 23. जेसून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमंतल्यांक सर्व संगती साध्य. Joshua chapter 1 verse 9. हांवें तुका फरमायला न्हय, दृढ आनी तीर राव, भिये नाका आनी दैरसाणी नाका, कित्याक सरेस्पोरो तुजो देव तुजे सवें आसा, तूं खंय गेल्यारय तो तुजे सवें आसतलो. Deuteronomy chapter 7 verse 21. देखून तांकां भिये नाका, कित्याक सरेस्पोर तुजो देव व्हरतो आनी भयंकर देव तुमचे मदें आसा. Acts of Apostles chapter 18 verse 9 and 10. भिये नाका, उलय ओगो रावा नाका, हांव तुजे सांगाता आसा आनी कोणायच्यानी तुका बादा करूंक तांगचें ना. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्पोरस तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. Isaiah chapter 54 verse 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हज्या शांतीचो करार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सरेस्पोर. Psalm chapter 46 verse 11. दळबराचो सरेस्पोर आमचे सवें आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Matthew chapter 28 verse 20. हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा.
Genesis chapter 22 verse 17. तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां परी आनी दर्येच्या वेळेर आसलेल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 6. आशीर्वादीतूं भितर सरतना आशीर्वादीतूं भायर सरतना. Psalm chapter 128 verse 5. सियोनातान सरेस्पोर तुजेर आशीर्वाद घालूं जीणभर जेरुसलेमाचे बाग तुका पळोवंक मेळ्ळो. 1 Chronicle chapter 17 verse 25. कित्याक तूं म्हज्या देवा तुज्या सेवका पासत एक घराणें बांदतलोय म्हूण तुवें म्हाका उगडापे केलाय. देखून तुज्या सेवकान तुज्या मुखार प्रार्थना करूंक धैर्य घेतला. Psalm chapter 115 verse 13. सरेस्परा भिवून चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंतकडची सोडा आनी तुमी भियेवचें नाका. Nahum chapter 1 verse 7. सरेस्पोर बरो आकांताच्या वेळा तो एक बुरूस आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. Zechariah chapter 9 verse 12. बरवशान वाट पळोवन आसलेल्या कैद्यानो कोट्याक परतून येया. वय आज हांव परगट करता हांव तुका दोड्या मापान फारीक करतलो.